A11, page 5, A11. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोन्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सोय आसूं. मोगाळ भावा भगिनी, भावाड तांकां देवाचे देणे खूब उंच थोडा मोलाची. मरिया आमचे माये भावार्थान गाब्रियल देवदूताचे उतर आयकलो आनी देवाच्या पुताची आवय जावपाची आपणे मानून घेतली. आपलो जेजू सो शिकोवपी, वाट दाखोवपी, जिवीत दिवपी, तो बरो गवळी, संवसाराचो उजवाड, जिविताचो उलो, देवाचो मेळ ही सोद आपल्या पुता विशीं तिणें भावार्थान पळकून घेतली आनी तिचो पाटलाव केलो. आयच्या नव्याच्या विशय भावार्थान जियो मोरये भशेन जेजूचो पाटलाव करया. तो मरिया भशेन आमी जेजूची वळखी वाडोवन भावार्थान जियो जेजूचो पाटलाव करून ह्या मिसान आमकां देवाचो आदार मागूं. आणि ह्या वेळार आमी सगळीं पातकी बरोवन करून देवा आनी एकामेकाचे मोग सोडून मागूं. सोम्या देखून उद्या आनी सोळा वचपाक 2 दिसां दिसाचे पेटेक तूं हाजीर जाता. पूण आमी माये भाशेन आमच्या पाटाची दोळ्यांनी तुका पळोवंक ना, तुज्या आसनात बगूंक ना. सोम्या सोम्या जेजू आनी सगळीं भुरगीं दुतोरून वेता, तुजी शिकवण घेता. पूण आमचें काळीज आनी मन तुका आमी उक्तें करूं ना. बेजाराय आनी आलसाय केल्यार आनी ह्या वरवीं आमचो पाप आमी वाडूंक ना. क्रिस्तांव आपलो आमी देव संदेशकाराक कशी आमच्या भुरग्यांक जेजूची वळख दितना आमी खोलायेन जेजूचो मोग, त्याग, विस्वाशीपण आनी सगळें ताचें बरेंपण भुरग्याच्या काळजांनी रिगोवंक ना आनी ताचो गांवांत वाडोवंक आमी वावूंक ना. सोम्या काकुतर
सोरपुत्रविकार देव आमची कापलूट करून आणि आमची पातकां भरसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावून प्रार्थूया मिसांत किरीत भशेन आमच्या दोतोरीच्या भुरग्यांक आनी देव संदेशकारांक सोद मागया. सोरपुत्रविकार आनी सासणाच्या देवा आमचो बाबार्थ भरवसो आनी मोग चोय आनी तुवें वाचयल्याय ते चलोवंक आमकां फावो जावच्या तूं फरमायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी भितर. आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सगळ्या वरवीं तो करून दिव तुजी सगळी पवित्र आत्म्याच्या एकवणान जियेता निरास चलयता सासणाच्या सासणाक. सिराकाच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर म्हणल्यार नितीदार. मनशाच्या तोंडाक पळोवन तो नीट कोरिना. मनशाच्या तोंडाक पळोवन तो गोलिबाग दुखयना. दुखवलेल्याचो उलोव तो आयकून घेता. अनाथाच्या मागण्याची तो बेपरवा करिना. तशेंच विधवेचो विलाप तो विसरना. सगळ्या काळजान देवाची सेवा करता तो ताका मानतलो. ताची मागणी खूपाशी पावतली. कार्त्या मनशाचे मागणे खूपांक तोपता. ते शांती पावसर ताका कसलीच उजवण ना. भोव व्हडक्या देवान ताची नदर मारी पर्यान आनी सगळी मनशाची नीट करून आपलो निवाडो दिवपर्यंत तो ओगो रावचो ना आनी सर्वेस्पोर उशीर करचो ना. तांकां रोखडोच पावतलो. देवाचें उतर हे. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब सावली दोळदिव्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान साथ दिली. सगळीं म्हणया
उजोणां जावं. पूण म्हजे उद्देशी शुभ वर्तमानाची परगडणी जावचे खातीर आनी सगळ्या विदेशांनी ती आयकुचे खातीर सोम्यान म्हाका आदार आनी गोठाय दिली आनी शेमाच्या तोंडांतलो म्हाका निवारलो. सगळ्या नश्टांतलोय सोमी म्हाका वाटायतलो आनी आपल्या सोर्गीच्या राज्यांत म्हाका सोलामती पावयतलो. ताका महिमा सासणाचे सासणाक आमेन. देवाचे उतोरे उद्गार. आपूण सात्वीक म्हूण समजून आपणाचेरूच फातेतले आनी हेरांक लेगी नासले तसल्या जेसून एक गोहार सांगली. दोग जाण, एकलो फारिसेव आनी दुसरो दोन वसुलदार मागणी करून देव मंदिरांत सोडून गेले. फारिसेव नीट उबो रावन असो आपल्या मनांत मागणी करतालो, देवा हांव हेरां मनशां सारको न्हय, ते चोर, नागवणे, अन्यायी, बदकारी. हांव एकट्या दोन वसुलदारांय सारको न्हय म्हण हांव तुका घालतां. हांव सातोड्याक 2 पावटी उपास करतां. म्हजे कडेन आसा तितल्याचोय दावो वांटो फारीक करतां. तो 2 वसुलदारांतलो पयसो रावन दोळे भुरग्याक वयर काडी नासतना हड्डे घडोवन अशें करतालो, देवा हांव पातकी, म्हजी काकूट कर. हांव तुमकां सांगतां, देवाक मानता तसलो जावन हो आपल्या घरा व्हरतलो, पूण न्हय तो दुसरो. कित्याक आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उठयतलो आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव वयर काडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी व्हडा दबाज्यान आमी सायबीणाची परबे तयारी सुरू केल्या. अशें आसतना आयच्या नोवेलाचो विशय बाबाक जीवन मारी भाशेन जेजूचो पाटलाव करुया. मोगाळिस्तानो, आयज बाबारकाचेर ज्ञान करून आयचो विशय आमकां आपलो करतना एक बाबारका विशींच व्हडली व्हडली तुमचे मुखार दवरता. एक खूंय ब्रादर प्रिचर आसलो आनी जायती खूंय बाबारका विशीं लोकांक संवसोडी दितालो, लोकांक टॉक्स दितालो. आनी एका दिसा असोच एक भाशण दिवन बाबारका विशीं तो खूंय एका दोंगरार खूंय गेलो विसू घेवन, रेस्ट घेवंक एक भाशेन वारें घेवंक. आनी खूंय बरें वारें शितोळ घेताना वयर प्रत्येक शिरतो आसलो.
दोंगराचे आनी असोच थंय तेंगशीर दोंगराचे आसतना ताचो जाट करून हूंय पांय विसरलो आनी तो देंवंक लागलो दोंगरा वेलो आनी दोंगर हूंय स्टीफ आसलो सारको आनी देंवता देंवता हूंय एके भाशेन घुळीत पडोंक लागलो आनी मागीर हूंय मदेंच ताका एक खडो मेळ्ळी धरून आनी त्या खडपाक हूंय ताणें धरलो आनी ह्या वेळार हूंय बोबो मारूंक लागलो कोणूय वयर आसा म्हाका पावतलो बेगीनूच पावात म्हणून म्हज्या आदाराक पावात हे भाशेन बोबो मारूंक लागलो आनी बोबो मारतना हूंय देवाचो दाळ ताका आयकूंक आयलो वय हांव आसा तुजो देव म्हाका आनी तेन्ना हूंय हो मनीस हो पयचर बोवाळ मारूंक लागलो देवा हांवें तुजेर कितलो भावार दवरला तुजी कितली बरी खबर हांव भरगडटा ह्या वेळार म्हाका भाव देवा म्हाका सारवार कर आनी देवान म्हणलें वय म्हज्या चाकरा तुवें जाय तो म्हजेर भावार दवरून हे भाशेन जायते भावार्था भशेन लोकांक तुवें खबर सांगला आतां ह्या वेळार भावार्थूच दवरून तुजो हात सोड आनी हांव तुका म्हजें दूद धाडून सारवार करतलो ह्या वेळार मनीस चिंतूंक लागलो कितें करचें काय म्हणून चिंता चिंता थोड्या वेळार परतून बोब मारूंक लागलो वय देवा भायर आनी कोणूय आसा जाल्यार म्हज्या आदाराक पावूंक शकता जाल्यार प्लीज म्हज्या आदाराक पाव हे भाशेन बोवाळ मारूंक लागलो आनी त्या वेळार कोणूच ना जालो मोगाळ दिसतालो ही ल्हानशी व्हडली आमी पळयता ह्या मनीस बाबार्था भशेन व्हडली व्हडली प्रवचनां दिली पूण ताचो वेळ आयलो तेन्ना बाबार्थ करून विसरलो हे मनशाक खबर नासली काय देव पदवेदार म्हणून खबर आसली देवा लागीं आपल्याक सारवार करूंक जाता म्हणून तो लोक आसलो काय नासलो जाणकार आसली पूण बाबार नासलो जायते फावटी आमच्याय जिवितांत तशेंच जाता आमी सगळीं जाणां देव कितलो पदवेदार देवान कितली विस्मितां करूंक जाता आनी कितली विस्मितां केल्या सगळीं आमी जाणां पूण बाबार आमकां सांगाय हो व्हडलो दोश आयज आमी आमकां दुरेंतल्यान करून मोगाळ दिसता सगळीं आमी जाणां पूण बाबार आमचो कितलो गाय देवाचेर हाची आयज नियाळ करूंक आमकां हो विशय दाखयता आयच्या वाचपाचेर आमी नियाळ करूया आयचे पयले वाचो सिराकाच्या पुस्तका वेले वाचो आतां आमी जाणां आयज आमी खूब सार पाद्री विशीं जाता पूण आदल्या घरांत आमी पळयल्यार जेजू येवचे आदी खूब सार कशे भाशेन जाताली एका मेंढराक वो एका जोडपाराक घेवन येताले देव मंदिरांत आनी ताका दिताले यात्रिकाच्या हातांत एक बोली कशी ताचेर मारून रगता उदेशी लोकांची खूब सार जालेल्यो बातकां बॉक्सरान अशीच कितें आदल्या घरांत जातालें आनी जेन्ना हो बरयता तेन्नाच हे भाशेन जायती लोक येताले अदीक करून भाडेकार म्हणटा ते भाशेन लँड ओनर्स जे आसले ते येताले आनी कितें करताले पयलीं सुवातेर जे गरीब लोक आसा तांचे कडल्यान म्हयनोभर हे भाशेन जायतें काम करून घेवप आनी तांकां पगार दिनासले आनी ह्या वेळार हांवें म्हजें पातो आतां हांव कितें करतलो एक बोकडो हाडून वो एक शेळी हाडून देवाक भेटयताले आनी आतां म्हजी देवान बांदकां बक्षिले म्हणून अशें समजता मोगाळ दिसतालो हे भाशेन देवाक फटयताले आनी लोकांकूय ते फटयताले येताले बक्षणे मागून पूण खरें बक्षणे न्हय बऱ्या पासून आयचे पयल्या वाचपाक आमकां मेळटा देव नितीदार सगळ्यांचेर तो दोळ्याक दिश्ट घालता उदीक करून गरिबाचेर तो उन्नीत करिना तुमचे भाशेन हें सांगूंक सोदता आयचो बरयना पयल्या वाचपाचो सिराक मोगाळ दिसता हे भाशेन देव सांगूंक सोदता चड खालतीकाय म्हजे सोबेत येता भावार्थान खरें खालत्या काळजाक म्हजे सोबेत येता ताची सोबेत हांव सदांच आसा ताचेर आशिर्वाद हांव घालता हें सांगूंक सोदता आयचे दुसरें वाचपाक आमी आपादून पावलोर तिमोथाक बरयलेली चिठी वेले वाचप आनी ह्या दिसांनी ह्या आयतारांनी आमी सदांच वाचून पावलो तिमोथाक बरयलेली चिठी वेले आयकलां आनी आयज आयकता हांव ते निमाणे ह्या फुडें आयताराचे आमी ते आयकोवचे ना आनी हे भाशेन निमाण्या दिसाक वाचून पावलो कितें सांगता काय तिमोथ ताचो इश्ट आसलो आनी आतां वागून पावलो प्रेझेमांत आसलो हे भाशेन प्रिजनांत आसलो जेलींत आसलो आनी जेलींत रावन तो चेड बरयता आपल्या तिमोथ इश्टाक बिस्माक आनी हे भाशेन तो सांगता
सगळ्यांनी गोड्या म्हाका सांडलो तुमूय गोड्या ताका थंयसून आसा येवंक ना म्हजे खबरेक तूं म्हज्या सांगात आला पूण म्हाका देवान सांगता आनी हे भाशेन तो सांगूंक सोदता कितें हांव झुजचें आसलें झुजलो हांव धांवची आसली ती वाट हांवें धांवली पूण बाबाक सांबाळ्ळी कितले गोश्ट म्हज्या जिवितांत आसले तो सांगता एक भाशेन लोक म्हाका फातरांनी मारलो म्हाका जेल बोर्ड मारले म्हजे म्हाका प्रेसनांत घाललो इतले गोश्ट आसोन हांवें बाबाक सांगूंक ना तो हे भाशेन आपली बाबार्काची भोवायकी दिवन तिमोथाकूय आपलो बाबाक सांबाळून आपूण गोश्टा मेळ्ळा आनी निमाणी आमी लोकांच्या शिव वर्तमान आनी लोक एके भाशेन तरीकपणी बरयता पूण भावार्थाक सांगता भावार्थ नासलो कसल्या मनशाक बरयता एके भाशेन भावार्थ दिवन आनी चडसो बरयता तो ताच्या आमच्या शिव वर्तमानात पळयना जायत्यो वपारी मेळटात ताच्यो इतल्यो वपारी आनी कोणूय शिव वर्तमानकार आमकां दिना आनी बरे भाशेन तो सांगता आयच्याय शिव वर्तमानात एक वपार सांगता फारिसेवाची आनी 2 मुसलमानाची आतां आमी 2 मनीस पळयता फारिसेवांच्या काळार वयर जायतो मान आसलो कोणेय तर आपल्या धाकट्या भुरग्याक म्हणलें आपल्या आवयक हांव फारिसेव जातलो एके भाशेन खुशाल जाता हेजे भाशेन आयज आमच्या भुरग्यांनी म्हणलें हांव दोतोर जातलो इंजिनियर जातलो हे भाशेन फारिसेव जातलो म्हणल्यार खूब खुशाल जाताली कित्याक त्या काळार फारिसेवाक मान आसलो बरोबर त्या काळार चिंतताले फारिसेव म्हणल्यार ऑलरावंडर तांकां बुद्धी आसा जाल्यार दुसरे वाटेन 2 मुसलमान जे लोकांक राखून खाताले तांकां मान आसो आसा पूण आमी पळयता पयले सुवातेर फारिसेव मुखार येता हात वयर काडटा आनी देवाक सांगता हांव कितें करता तो पयले सुवातेर तो सांगता हांव सुमाराक 2 पावटी उपास करता कायद्या प्रमाणे देवाच्या 1 पावटी वर्साक केल्यार पुरो आसा पूण तो सांगूंक सोदता हांव सुमाराक 2 पावटी करता म्हणजे हांव कितले उपास करता आनी म्हजो बाबार सांबाळटा हें सांगता तो देवाक दुसरी वस्त सांगता हांव सगळ्याचो दामो वांटो दिता देवाच्या चाली प्रमाणे सगळ्या वस्तूचो दामो वांटो दिवंक गरज नासली थोडेच पिकीचो दिल्यार पुरो आसलो पूण हो सगळे वस्तूचे दिता म्हणून देवाक सांगता एके भाशेन हें सांगूंक तो उठता आनी मागणी एके भाशेन करूंक विसरता व्हडपण आपलें सांगूंक उठता आनी दुसरे वाटेन ताणें पळयता तो दोन बसुना आपली काम करून मागता देवा म्हाका भोगोस हांव मागकी आनी हे वेळार देव ताची मागणी आयकता न्हय त्या फारिसेवाची मोगान असली उतर आमकां आसतना भावार्था भशेन आयज आमकां देव कसलो संदेश दिवंक सोदता काय मारीच्या जिवितांत तिणें सदांच भावार सांबाळलो 3 वस्तू तुमच्या मुखार दवरता त्या वाचपाची नियाळ करून पयली सुवातेर पयली कील म्हणटा ती काल्तिकाय भावार दवरुया मागणे करुया काल्तिकाय केलोले मागणे देव सदांच आयकता मोगाडी सुनो आयज आमकां मागण्याची गरज सदांची दिसपणे मागणी आमी करूं काल्तिकाय एकदम न्हय घर बांदलें फारिसांव भशेन पूण काल्तिकाय जेजू मुखार आमची जी मागणी आसा बाबार वाडो हें आमी करुया जावं आमचे तीर्थ रोजार जावं आमचे मीस हेर वस्तू मोगाळिस्तानो मागीर पाद्र पिव अशें म्हणटात नेवर गेट टायर्ड ऑफ प्रेइंग जायते फावटी इतली आमी कामाक बुडलेली आसता ताका दिसता मागणी पूण असल्या वेळार हो हांव सांत म्हणटलो नेवर गेट टायर्ड ऑफ प्रेइंग हे भाशेन आमचो बाबार सदांच मागणी करून काल्तिकाय मागणी करून सांबाळून दुसरी सुवातेर मोगाळ भाव भयणीओ काकलूत मागुया काकलूत मागून हे भाशेन आमचो बाबार सांबाळूया मोगाळिस्तानो फाटीं तुमची हुंसारां जाल्यात आनी आमचे सेमिनारींतले पाद्री हुंसारां गायले आनी तेच सांगताले कितलो लोक तुमी कितली हुंसारां दूख भोगली आयकून थोडीशी हुंसारां गायले जायते फावटी होच आमचो बाबार मोगाळ भाव भयणीओ हुंसार आसा पूण आमी हुंसार जाल्यार वर्साक 1 पावटी हुंसार जावन प्राचीन काळांत रावना पूण आमकां 2 वर्साक आमचो बाबार तर बरे भाशेन जियेतली जाल्यार 2 म्हयन्याक संदी मेळटा तेन्ना हुंसार जावंक एकदम गरजेची इतली व्हडली सांता पासून सुमाराक हुंसार जाताली जाल्यार आमी कितली भाग्यवंत काय मोगाळ भाव भयणांचेर विचार करून हुंसाराचो साक्रामेंटाचो फायदो घेवन बाबार सांबाळून भावया आनी सोय शेवटी पुस्ता मेळार आमचो बाबार सांबाळलो मोगाळिस्तान भाग्यवंत पावलो ताच्या जिवितांत गोश्ट आयले
पूण बाबान सांबाळलो आमकां आमचे गोश्ट आमकां देवा कडल्यान पयस तरी पूण देवा कडेन लागीं हाडून जाय मोगाळ रावलो ही गोश्टूय आसा. लग्न जालें 5 वर्सां जालीं भुरग्याक नाशिना आनी येवूच ती सांगताली फादर 5 वर्सां जालीं भुरगें ना पूण असो बोवार जायतो वाडला पूण हांव जाणा आनी त्या वर्सान म्हाका जेजू हो भुरग्याचे ते फावो करतलो कितलो व्हडलो बाबा. दुसरे वाटेन आनी कस्तुरी हांव जाणा तिचो पूत मेलो जो सदांच एके भाशेन मिसाक येतालो ती म्हणूंक लागली आतां म्हजो पूत मेलो म्हाका दिवूच नाका आनी कितलींच वर्सां मिसाक वचून आसतना रागात आसा. मोगाळ दिसतालो पोस्ट आमच्या जिवितांत आसतले आनी क्रिस्ती आमच्या जिवितांत पोस्ट एके भाशेन आमचें मोल मागलो येता तर पोस्टा वेळार बाबान साडूंक न्हय पूण बाबान खूब करूंक पावलो मागीर भाशेन आनी हेच करूंक बाबाची कृपा मोगोले ह्या दिसा वयतना ह्या वेळार सगळीं उबी रावन आमचो आवाज सोबीमा सारला सन्मान आदरात सोड सगळ्यांनी आनी जेसू क्रिस्तान तेच्या दियास आमच्या आसुया तो पवित्र बोली सांबाळो आमकां सांबाळो पोस्ट सोसले ताका विस्तार केलो तो बेको आनी ताका दिलो तो नव्या आमच्या बाप साहेबान बिस्मानी आनी पात्रेनी बागांतान जिवन देवाची बोली आपल्या जिवितांत अनुभवून आनी मारी भाशेन जेजूचो पाठराव करून आनी आपले गरजेकूय पाठराव करून शिकोवंक देवा लागीं मागुया. आमच्या आमदार मंत्र्यांनी आनी सरकारी नोकरी करतल्यांनी देवान दिल्ली जाणराय आनी पयली बऱ्या कामां खातीर वावरून आनी आपले गरजेची मोगान सेवा करून देवा लागीं मागया. आमी हांगा हाजीर आसलेली आनी सगळे क्रिस्ती गोरचेर देव मोगाळ म्हूण बागांतल्यान पळोवन आनी तांचो सगळ्या परिस्थितीत अनुभवून हो मोग एकामेकांक वाटून मारये भाशेन जेजूचो पाठराव करून देवा लागीं मागया. आमच्या माम्या आनी आवडटा वरवीं जिवितांत येतल्या तरणाचेर आनी पालकाचेर जैत वावरून आमी मारया आमचे माय भाशेन जेजूचो पाठराव करून देवा लागीं मागया. मारयेची माय आपल्या जिवितांत देवाचेर नांवार करून जियेली आनी सदांच ताची खुशी केली तर हीच आमची मायेची बरी देख आग्रहान आमच्या देव संदेशकारांनी आपल्या सगळे आसलेलो देवाचेर खोल वावर आपल्या सगळ्या भुरग्यांक दिवन वावरून तांकां पवित्र आज्ञाची कृपा आनी बळ बाबा लागीं मागया. बापा मोगळा बाबार्था मागणी तुझी मुखार दवरल्या तितून मागणी घे आनी मागता त्याच क्रिस्तांच्या आसूं
म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्या आनी तुमचे बलिदा स्वर्ग बलिदा देवा बाबा मागता तसली सामन मागता मोहिमेवर देवा आमच्या बाबा तुका आमी भेटून गावल्या देण्याचेर तुजी दिसता अशें आमचे सेवे वरवीं तुका व्हडली महिमा आमी घेवन पावो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची आमीन सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं आमची कांय जावं बारका सर्वेस्पराक तुमच्या देवाक दिवपासुया सर्वेस्परा पवित्र बाबा स्वर्गोत वेदांनी सासनाच्या देवा स्वर्ग काळी आनी स्वर्गाय जेसू क्रिस्त आमच्या सोन्या वरवीं आमी तुका लेखासोक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताण्याक वारंवारी गांव सोदून घेतलो पुरसाचे मरण सोसून सासनाच्या मरणांतली आमकां सवय आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचे श्री आमकां दिलें देखून आतां देव तुका बरोबर आनी सर्गीच्या स्वर्ग घराचा खातीर तुजे मोहिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता बाबा करोस्तो पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची चड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची घोड आनी नवय आपलीच कुशीक घोस्ट मरण सोसून विचारली ताणें दवरिल्लो तुका देवासून तो व्हरलो तो आपल्या शिसाक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पची तेच पयलींच्या वर्साचो ताणें घेतली तुका नव्यान दिवपाचो ती आपल्या शिसाक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आपली पेया ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आनी सासणीक कराराची येरावळ पातकाची भोवसणेच्या तुमची पासो आनी समेस्त मनशां पासो हें लागून घडले हें म्हज्या उगडासाक कर बाबाराचो रूप बरोवया बाबा जेजूच्या
आनी परवरशेवणपणाचो आमी भोवतेपणी अभ्यास करता आनी हो जिविताचो उलो आनी ही चळवळीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका देव वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या सोमेस्तार पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय बरोबर आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बाबा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बाबा आनी सगळे यात्रेकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान पडले. पुनोश्वतपणाचो मार्ग चलून जाल्यार ते आमच्या बाबापणीची काकूट कर. तांकां श्रेश्ठ गतीन मेळ्ळ्या समेस्तान तुजे कोर सोडीन तुका पावळो पडलो फलो. आम्हा समेस्तांची दयाळू माता पशुत्र आशीर्वाद देव संदेशकाराचे आनी आमच्या भुरग्यांचेर धर्मान मागता. आंकवार बरे देवाची माये सगळी भाग्यदर अनुसार काढता मानवल्या सगळ्या भक्तां बरोबर शास्त्राच्या सुखात आमकां वाडपडी आमच्या सगळ्यांची महिमा जावन आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या नांवान. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजूनाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोत बेकार बाबा सर्वोत्तमांनी बरोबर सासणाच्या सासणान आमच्या सर्वंतराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें रांदून देव म्हणया. तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सत्ता येवं, तुजी कशी सदा सदा अशी सवय जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक सत्ता दी आनी आमी आमची तशी आमची नाका पळोवस आनी आमकां लागीं दवरूं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां वाचय. सर्वेस्परा सोड वायट आनी आमकां दया करून ह्या जिवितान समस्या आमकां दी. सुरवीच्या सुखात आनी आमच्या सुरवंतराची सुक्रिस्ताच्या येळार आमी बरो शांत रयता. तर आमकां तुजी उदारता करली सोडपाक काडली सुदय आनी सोडपाक काडली बाटली. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुर्गुतान पडले तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पात्राचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या पदार्थाचेर दिसता आनी तुजे कुशीपणपणी तिका शांती दी आनी दोस्तिकाय खोदान सांबाळ. जोडचीकाय आनी राजकोट सुबेकाय सासणाच्या सासणान सोम्याची शांती सदांका तुमचे सगळे आसूं. एकामेकांक हांसता तोंडान आनी मनान शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची आग काडटा. शेळीच्या जेवणाक वयल्यान ती सगळी सुवात. Mr. Federer, Lion Cabo, D5, page 49, D5.
जेजूच्या आनी आमच्या मुखार तुझ्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावं ताचे बदली आमकां जेजूच्या मरणाक आनी पुनर्जीवनपणाक वांटो मेळ्ळा. तर जे कोणी रूपान आमी समोरून घेतला तेल्या जिवितांत स्वतान आनी स्वर्गात सगळ्यांनी आमकां मेळचें कर. क्रिस्तांच्या सुवातेर Survespuci sonasun, surput vinagriva, anipu, anipuvigrat moduci radashivadano, vățuneam Cresta ce șantitul călăina.
Preveselimo cię pasem winowiku. Prontuja, formie składanego, pomagana Panowie, a mi nas mobil molimo. Zosika Twego pierdoli, Zosija prawicie wyrobny sami schody kurwiego. Am czasu miarcza udacie wystawowni, pochwalił, że sobie mówi drogę cię, ponad cię, a teraz konsultuj to.